घरा मोडचे न्हय म्हूण मागणी करत सिव्हिल कोर्टांत गेल्ल्या बायणाच्या 55 फामिलींची अंतरीम थाकाय हायकोर्टान फाटी घेतल्या। याचिकादार बायणा रेजिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनाच्या 150 घराब्यांक हायकोर्टान फुडले सुनावणे मेरेन थाकाय दिल्या। बायणाच्या लोकांची पुनर्वसणूक करप शक्य ना म्हूण सरकारान हायकोर्टा मुखार बुधवारा स्पष्ट केले। बायणाचे लोक पुनर्वसणूक मागतात। फुडली सुनावणी 5 मेक जातली। घरा मोडची न्ही म्हूण बायणाचे 205 फामिली हायकोर्टान गेल्ल्यो। केशीचेर बुधवारा सुनावणी जाली। याचिकादार बायणा रेजिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनातल्या 205 वांगड्यातल्यो 55 फामिली सिव्हिल कोर्टान गेल्यात म्हूण सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगले। ह्या घराब्यांक हायकोर्ट अंतरीम थाकाय दिवंक शकना। कांय घराबे सिव्हिल कोर्टान गेल्यात काय ते तपासपाक वेळ लागतलो म्हूण याचिकादार बायणा रेजिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनाच्या वकिलान हायकोर्टाक सांगले। सिव्हिल कोर्टान याचिका घाल्ल्यांची नांवां ह्या याचिकेंतल्यान काडटले अशें उतर याचिकादाराच्या वकिलान हायकोर्टाक दिले। घरा मोडची न्ही म्हूण हायकोर्टान दिल्ली अंतरीम थाकाय ह्या 55 घरांक लागू जातली काय म्हूण सरकारी वकिलान हायकोर्टाक प्रस्न केलो। याचिकादारान अतिक्रमण करून ही घरां बांदल्यात आनी तांची पुनर्वसणूक शक्य ना म्हूण सरकारी वकिलान कोर्टान स्पश्ट केलें। हायकोर्टान केशीची सुनावणी फुडें धुकलून 5 मेक दवरल्या। तो मेरेन ह्या घरांक अंतरीम थाकाय मेळटली। पूण कोणेय सकयल्या कोर्टान याचिका केल्या जाल्यार तांकां ही थाकाय लागू जावची ना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला। त्या 55 घराब्यांक सिव्हिल कोर्टांतल्यान थाकाय घेवची पडटली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोवा मेडिकल कॉलेजीचे MBBS सीट 100 वयल्यान 150 करपाक मेडिकल कावन्सिलान मान्यताय दिल्या। कावन्सिला कडेन जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मिडियाक ही गजाल सांगली। सरकार आनीकूय 50 सीट वाडोवन मागपाची तयारी करता। वाडयल्ल्या 50 सीटां खातीर GMCत येता तो ऑगस्ट म्हळ्यार मुळाव्यो सुविधा उब्यो जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। ओनूय रिव्ह्यू घेवन आज 100चे 150 केल्ल्याची 150 जे केल्ले आसात ताका संमती मेळ्ळी, सँक्शन मेळ्ळ्या। फुडल्या वर्स आनी एक फावट अशेंच जातले आनी मागीर ती बॅच पूर्ण भायर सरल्या नंतर कन्फर्मेशन जावप आसता। जर एनी इन्स्टिट्यूट इफ फेल्स टू कंप्लाय टू द अंडरटेकिंग्स गिवन, द परमिशन गिवन इज विथड्रॉन। बट गोंय सरकारान खंयच एडमीट केल्ल्या भुरग्यांचें नुकसान जावचें ना हाची काळजी घेतल्या। आमी 150चे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाची जेन्ना आमी आव्हान घेतले तेन्ना आमी तयार करतना 150 ऐवजी 200चे तयार केल्ले आसा। त्यामुळे ही 150ची बॅच जशी कन्फर्म फुडल्या वर्सा जाली, नेक्स्ट इयर विल बी द लास्ट इयर, की त्याच्या नंतर वी विल पुट अप अ प्रपोजल फॉर एडिशन ऑफ अनदर 50 सीट्स, whereby 150 seats would increase to 200. I am proud to mention here that the medical seats which were limited to 60 and now they are once again increased to 150 when it came back to power in 2012. सुरेश बोरकार, गजानन रायकार आणि अनंत राम भटाक बुधवारा गोंय सरकाराचे 2013-2014 वर्साचे भाषा सेवा पुरस्कार भेटयले। कोंकणी, मराठी आणि संस्कृत भाषांत केल्ल्या कामा खातीर तांकां हे पुरस्कार फावो जाल्यात। ह्या मुखार दर वर्सा हे पुरस्कार भेटयतले अशी घोशणा राजभाषा मंत्री मिलिंद नायकान सुवाळ्यात केली। कोंकणी, मराठी आणि संस्कृत भाषांचे काम करपी कार्यकर्त्यांक जीवन गौरव पुरस्कार दिवपाची नवी येवजण गोंय सरकारान तयार केल्या। कोंकणीचो पुरस्कार ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार, मराठीतलो पुरस्कार साहित्यीक बा.द. सातोस्कार, जाल्यार संस्कृतांतलो पुरस्कार दुर्गाराम उपाध्याय हांच्या नांवान दर वर्सा दितले। ही जी त्यांच्याकडे लेखणी आहा, ही लेखणी उरलेल्या त्यांच्या आयुष्यात शेवटच्या दिवसापर्यंत त्यांच्यानी अशीच बरोवची गोंया खातीर आनी ह्या तिनूय भाशेच्या आनी चड आमकां अशीच सेवा दिवची। आयज सत्कार तांचो जाता, हेच्यान जर पासून आनी चड कितें सरकार करूंक शकता आनी म्हाजे कडेन जर प्रपोजल येत असल्या कामाक जाल्यार हांव एकूय क्षण तेचेर विचार न करता कितेंय असलें जाल्यार हेंच्या खातीर हांव मदत करपाक तयार आसा। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। मुंबय बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग काणकोणच्यान वता, मात काणकोण वाठारांतलो हो रस्तो पळयल्यार गांवांतले रस्ते परवडले म्हणपाची पाळी। राष्ट्रीय महामार्ग आसूनय रस्तो साप्प अशीर, गाडी मातशी भायर गेल्यार फोंडकुलांत पडपाची।
ह्या अशीर रस्त्याक लागून काणकोणात कितलेशेच ॲक्सिडेंट जावन लोकांचे हातपाय मोडल्यात. हो पळयात काणकोणच्यान कारवार वचपी राष्ट्रीय महामार्ग 17 ह्या रस्त्याची रुंदाय पळयल्यार ताका राष्ट्रीय महामार्ग कित्याक म्हणप हो प्रस्न पडटा. रस्तो बरो हॉट मिक्स केला, मात मातशी गाडी भायर गेल्यार फोंडकुलान पडटली. हो एरिया 17 हायवे, पूण हांगा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की ह्यो 2-3 फूट अगड खळयो, रस्त्यार बांय आनी जे व्हळ आसात तांचे कडेन रिटर्निंग वॉल अशें कांय ना. मात कोणा बांय आसात काय व्हळ आसात हें कांय कळना. आनी जेन्ना पळय भायले ट्युरिस्ट येतात तेन्ना हांगा एक मृत्यूचो सापळो, लोकसंख्या कमी करपाची एक मोठी षडयंत्र हांगा रचिल्लें उरता. हो नॅशनल हायवे बॉम्बे टू मँगलोर म्हणल्यार हो नॅशनल हायवे 17 शार्प टर्न असे आनी हो ब्रिज आनी हे बुजता सायडीक त्याक तूं मातशें कोण संरक्षण बीन ना हांगा. आनी अशी गाडी कोणा हांगा आपल्या जीव सोडपाक गेलो डायरेक्ट न्ही करपाची. म्हाका मुद्दम गव्हर्मेंटान हें करून दवरला, कारण हे हांगा कोण पळयता एक्सिडेंट जायता. ही धड आसा ही पळय आनी हांगच्या लोक मिसा वयतात, लोक येता वयतात सगळी करता. आतां एक बस येयली जाल्यार लोकांक देंवप खंय. हांव मागता की हांगच्यान सकयल लादी घालची, पूण हांगाच न्ही वयता थंय होच प्रॉब्लेम आसा. समज मोटरसायकल घेवन कोणी येयलो वयल्यान, मोटरसायकल घेवन वयल्यान सकल्यान एक गाडी येयली, ताका जर पांय तेकयता जाल्यार तेणें पांय तेकोवप खंय. पांय जर हांगा तेकोवपाक गेलो सकयल जाल्यार तो ह्या हितू पडटलो. वाटेन चलोवं वयता आसा पांय दवरपाक लुगान ना, तेका लागून आमी जायते पाडें चिंतताले अशें दिवपाक. तेका लागून आतां सरकारान येवन तेंचे नदरेक पळोवचें आनी कितें बरें जाता तें करचें. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेवया एक विराम.